नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। भलायकी कायद्या खाला ह्यान फुडें सरसकट लायटीची जोडणी मेळची ना। लायट जोडणेचे अर्ज बदले मान्यताये खातीर सरकारा कडेन वीज खात्याचे परिपत्रक जारी। कॅश फॉर जॉबाचे आनीक एक नवे प्रकरण। पुलिशेंत लायता म्हणून सांगून काणकोणच्या एकल्याक 5 लाखाची टोपी। प्रकरणात पर्ये 70च्या एकल्या तरणाट्याक अटक, दुसऱ्याचो सोद जारी। गोंयांत ज्या अधिकाऱ्यांक सरकारी सेवा वाड दिल्या तांचोय कॅश फॉर जॉब प्रकरणात सहभाग तांकां हातीकडे धरून चल्ल्यात भानगडी। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचो आरोप। मोपा उपरांत दाबोळे विमानतळाचेर 334 रशियन पर्यटकांक घेवन देंवले पयले चार्टर। पारंपारीक पद्दतीन रशियनांक येवकार। अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेत डोनाल्ड ट्रम्पान मारली बाजी। भारतीय वंशाचो उमेदवार कमला हॅरिसाक खावची पडली हार। सरकारी कर्मचाऱ्यांचो डीए 3% वाढलो। जुलै सावन एरियस मेळटलो नोव्हेंबराच्या पगारात, आदेश जारी। आणि आता खबरो विस्तारांत। गोंय पुलीस खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन काणकोणच्या एका तरणाट्याक 5 लाखाची टोपी पडल्या। ह्या प्रकरणात काणकोण पुलिसांनी पर्ये 70च्या रामेश्वर मांद्रेकराक अटक केल्या। ह्या प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत काणकोणचोच रवीन भंडारी आड गुन्यांव नोंद केला। सद्याक तो फरार आसा। पुलीस ताचो सोद घेतात। राज्यात कॅश फॉर जॉबाची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात। आता अशेच एक प्रकरण काणकोणा उक्ताडार आयला। गोंय पुलिशेंत नोकरी दिता म्हणून सांगून काणकोणच्या कृष्णा नायक ह्या तरणाट्याक 5 लाखांची टोपी पडल्या। 2020 ह्या वर्सा पोळे काणकोणच्या रवीन भंडारीन कृष्णा नायकाक पुलिशेंत नोकरी दिता म्हणून आश्वासन दीत 5 लाख घेतिल्ले। रवीन भंडारीन रामेश्वर मांद्रेकराक 5 लाख दिवपाक म्हणून घेतिल्ले। रवीन भंडारीन रामेश्वर हो एका सरकारी कर्मचारी आनी एका राजकारण्याचो ड्रायव्हर म्हणून सांगिल्ले। 5 लाख दिवन वर्स जाले तरी नोकरेचो पत्तो ना म्हणून कृष्णा नायकान काणकोण पुलिशेंत कागाळ केली। कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी पर्ये 70च्या रामेश्वर मांद्रेकराक अटक केली। रवीन भंडारी आड गुन्यांव नोंद केल्या। सध्या तो फरार आसा। पुलीस ताचो सोद घेतात। 2021 काणकोणचे कृष्णा नायक हेणे काणकोण पुलिसांनी कागाळ केल्ले की सरकारी जॉब दिता म्हणून ताका रामेश्वर मांद्रेकर ह्या मनशान 5 लाख घेतलेले। त्यानंतर काणकोण पुलीस जे रामेश्वराच्या घरा कडेन वचून येयले 3दा, पूण तो मेळना। तो मेळनाशिल्लो, पुलिसाच्या हाती लागनाशिल्लो। आतां जेन्ना सीएमान स्टेटमेंट काडलो की सरकारी जॉब दिता म्हणून कोण अशें पयची तांचेर कडक कारवाय जावची म्हणून काणकोण पुलिसांचे पथक वचून ताका तेजेर वॉच दवरून ताका तेजे घरा कडल्यान धरून हाडला। राती ताका अरेस्ट केल्ले आसा। सोर्सां कडल्यान अशी इन्फॉर्मेशन आसा की हितून भितर आनीक लोकल मनीस इनवॉल्व आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करून दिवपाक आनी हेजेरय चार्जीस लायिल्ले आसात आनी हेजी चवकशी चालू आसा। काणकोण पुलीस फुडलो तपास करता। गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान भवेश। गोंयांत ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांक नोकरेत सेवा वाड दिला तांचोच ह्या कॅश फॉर जॉब प्रकरणांनी सहभाग आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आणि फातोडेचे आमदार विजय सरदेसायान केला। राज्यात वेगवेगळे नोकरेचे घोटाळे उक्ताडार आयल्या उपरांत विजय सरदेसायान प्रतिक्रिया दिली। गव्हर्नमेंट ब्रोकरांचो सरकार न्हू, सगळे एवरीथिंग इज फॉर सेल। होल गोवा ओनली इज फॉर सेल। व्हॉट अबाउट द जॉब्स? जॉब्स आर फॉर सेल। हांवें चार्ज केल्ली आहा। आय एम मेकिंग अ फर्दर चार्ज की जे लोकांक एक्सटेन्शनां दिल्या ते लोकां कडच्यान जॉब स्कॅमां जातात। तुम्ही ताजेर इन्वेस्टिगेट करा। हांव कितें म्हणटा ताजेर आय एम नॉट गोइंग टू एलॅबोरेट। आय एम ओनली सेयिंग दीस जॉब एक्सटेन्शन्स आर वन ऑफ द रिजन्स टू फॅसिलिटेट कॅश फॉर जॉब स्कॅम। ज्या लोकांक एक्सटेन्शन दिल्या तांकां मागीर खंयच्यानूय वांकडे करून घेता आनी तांचे कडच्यान कितेंय इलिगॅलिटी करून घेता। ते करपा खातीर तांकां एक्सटेन्शनां दिल्लीं आहा आनी तांच्या हातांतल्यान हें केल्लें आहा। काल जे आमच्या पक्षान एक्सपोज केला ताजे जर खोलायेन भितर गेलो जाल्यार तें पुजा नायक आहा पळय, पुजा नायकाची आजी पुणजी ती त्या एकूच स्कॅमाक मेळटली तुका। एक्सटेंशन कोणा हायर अप्साक डिपार्टमेंटान कोणाक दिल्या आनी कशें ते इनवॉल्ड आहा ते पळय मरे, इन्वेस्टिगेट कर। सम पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो लेफ्ट टू इन्वेस्टिगेटिंग जजमेंट। तें तुमचें काम, तें तुमी करूंक जाय। पूण एक तकलेन धरा,
जे मनशाक एक्सटेंशन दिल्ले आहा ते मनीस आतां उबरला आनी जे मनीस हे पोजिशनाचेर आशिल्ले आनी तांणी सोडला तांकां विचाराय दे वील सबस्टेंशिएट वॉट आय एम सेइंग. आज जे सरकारान आहा ते भिता आसतले उलोवपाक, आमी भिनात, पूण जे कोण सोडून गेले तांकां विचारात, ते सांगता उलोवपाक कशें करता. गोंयांत पर्यटन हंगामाची सुरवात जाल्ली आसा. दाबोळी विमानतळाचेर ह्या हंगामांतले पयले चार्टर विमान मंगळारा देंवले. रशियेंतल्यान आयिल्ले ह्या चार्टर विमानांतल्यान 334 रशियन पर्यटकांक व्हडा दबाज्यान दाबोळी विमानतळाचेर येवकार दिलो. गोयच्या पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्ली आसतना आता मोपा फाटल्यान दाबोळी विमानतळाचेरूय रशियेंतल्यान आयिल्ले पयले चार्टर विमान मंगळारा देंवले. विमानतळ प्राधिकरण आणि गोंय पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 334 रशियन पर्यटकांक पारंपारीक ब्रास बँड वाजोवन तशेंच दर एकल्या पर्यटकाक गुलाब दिवन येवकार दिलो. ह्या वेळार विमानतळाचेर केक कापून पर्यटकांच्या उमेदीत आनिकूय भर घाली. येता त्या दिसांनी अशा तरेन आनिकूय विमानां गोंयांत येवपाची आसात. तेन्ना गोयच्या पर्यटन वेवसायाक बरी चालना मेळटली आणि राज्याच्या अर्थवेवस्थेतूय भर पडटली हातूंत दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेत डोनाल्ड ट्रम्प हाणें बाजी मारली. दुसऱ्या महायुध्दा उपरांत 4 वर्सांनी परतून वेंचणूक जिखपी ट्रम्प हे पयले राष्ट्राध्यक्ष ठरले. ट्रम्प 2016 वर्सा पयल्या फावट राष्ट्राध्यक्ष जाल्ले. 2020 वर्सा जो बायडन हांचे कडल्यान तांकां हार खावची पडिल्ली. 132 वर्सां आदी ग्रोवर क्लिवलँड 2 फावटी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जाल्ले. 1884 आणि 1892 वर्सा 4 वर्सांच्या अंतरान ग्रोवर हांणी वेंचणूक जिखिल्ली. तेच प्रमाण ट्रम्प हांणी 4 वर्सांच्या अंतरान परतून वेंचणूक जिखल्या. तांच्या रिपब्लिकन पक्षाकूय भोवमत मेळ्ळा. अमेरिकेंतल्या 538 जाग्यांमदले 277 जागे रिपब्लिकन पक्षाक मेळ्ळ्यात. भोवमता खातीर 270 जाग्यांची गरज आसता. तशेंच कमला हॅरिस हांच्या पक्षाक 224 जागे मेळ्ळ्यात. Political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आता महत्वाची बातमी. सरकारी कर्मचाऱ्यांचो DA 50% वयल्यान 53% मेरेन सुमार 3% वाडयला. सगळ्या कर्मचाऱ्यांक जुलय सावनचो एरियस नोव्हेंबराच्या पगारात मेळटलो. ह्या विशींचो आदेश जारी केला. भारत सरकारान 21 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा एक मेमोरंडम काडलेलो आणि हितून सांगलेले जे GI एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स आसात तेंचे जे कर्मचारी आसात तेंचे जे एम्प्लॉईज आसात तेंचो DA बेजीक जी आसा 50% पयलीं तांकां मेळटाली. तेजे पेक्षा जो DA आसा तेंचो तो 53% तेंचो वाड केल्लो आसा. आनीक हे जे आसा ते तांकां आतां ह्या नोव्हेंबराच्यान तांकां मेळपाक चालू जातले. आनीक तशेंच जुलय म्हयनो ते ऑक्टोबर म्हयनो ह्या म्हयन्यांचे जे DA तेंचो पेंडींग उरलेलो अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोंयांत येवपी पर्यटकांच्या जावपी छळणुकेक लागून कलंगूट पुलिशेन खासा मोहीम राबयिल्ली. पुलिसांनी केल्ले कारवायेत सुमार 15 दलालांक कलंगूट पुलिसांनी ताब्यात घेतल्यात. ह्याच म्हयन्यांत आतां मेरेन सुमार 40 दलालांक धरिल्ल्याचे कलंगूट पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरीक्षक परेश नायक हाणें म्हायती दिली. आम्ही कलंगूट पंचायत आणि टुरिस्ट पुलीस हे कंबायन काम करून आम्ही सगळे पंचायतीचे मनीस आसता पंचायत प्रोवायड विथ व्हेकल, प्रायवेट व्हेकल, कित्याक पुलिसाची व्हेकल पळोवन ते धांवता, ते खंयसर लिपता. सो प्रायवेट व्हेकल तेंचे मनीस आसता, दे शोज द प्लेसीस. टुरिस्ट पुलीस बिचाचेर करता आणि आमी बिचाच्या वयर
जितले जे टावटींग करता तितल्यांक हाडटा आनी आयज आमी हो ड्रायव्ह बरो सक्सेसफूल जाला. आमी एक 15-16 जाणांक सकाळच्यान धरल्या. ड्रायव्ह सकाळी चालू जालो सकाळी मॉर्निंग. म्हणजे जेन्ना पुलीस जेन्ना युनिफॉर्मान वयता तेन्ना टाउट्स तांकां खंयसर तरी कळटा. सो आमकां प्रायवेट गाडयो प्रोवायड करपाक पंचायत खूब हेल्प करता आनी तेंचे मनीस आसता प्रायवेट हितून सिव्हिलान वचून तांकां धरून सिव्हिलान थोडे. आतां मेरेन ह्या दिसांनी कितले टाउट्स आतां लास्ट मंथ आमी अरावंड 90 टाउट्स केल्ले लास्ट मंथ. आतां ह्या म्हयन्याक आतां 6 तारीख पासून आमी अरावंड 45 सुमार केले. 35-40 फिगर. हे टाउट्स म्हटल्यार एक्झॅक्ट हेंचें काम कितें आसता ते? फ्लायर वाडटा, हॉटेलांची बुकींग घेता, स्पोर्ट एनीथींग. ट्युरिस्टांक जे सतायता, ट्युरिस्टांक इधर राव हे करता ते टाउट्स. कितें रुमांक लागून जावं आपल्या वॉटर स्पोर्ट्साक यो, आपल्या रुमान यो, म्हळ्यार कितें आपल्या मसाज पार्लरान यो. ट्युरिस्टांक तशें मसाज पार्लरान यो. ट्युरिस्ट आपल्याक जाय त्या हॉटेलान, रेस्टॉरंटान मसाज पार्लर, आपल्याक जाय त्या रेस्टॉरंटान, मसाज पार्लरान, हॉटेलान आपल्या जाय तो वयतलो. यू कॅनॉट फोर्स एनीवन टू काम. दिवचलच्या वाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपास रस्त्या कुशीकचे कोसळिल्ले पालसण काडून धडा कातरपाचें काम सध्या सुरू केलां. फाटल्या कांय दिसां खातीर हे काम बंद आशिल्लें, मात आतां काम नेटान चालू आसा. पालसण कोसळिल्ल्यान बायपासाची एक वटेनची लेन येरादारी खातीर अजूनय बंदूच आसा. वाठादेव वाळशी ह्या नवीन 4 लेन बायपास रस्त्याचे लोकार्पण केले उपरांत 22 दिसां भितर म्हळ्यार फाटल्या 27 जुनाक ह्या बायपास रस्त्याचेर पालसण कोसळपाची घडणूक घडिल्ली. ह्या बायपास रस्त्या वयल्या पिराची कोंड वाठारांत हे पालसण कोसळिल्ले. नशिबान हे घडणुकेंत कांयच अनर्थ घडूंक नाशिल्लो. पालसण कोसळिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच त्याच दिसा आमदार दोतर चंद्रकांत शेटये हांणी संबंधीत खात्याचे अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा कोसळिल्ल्या पालसणाची पळोवणी केल्ली. कोसळिल्ले पालसण बेगोबेग कुशीक काडून ह्या बायपास रस्त्या कुशीक धोकादायक अवस्थेत आशिल्ली धडा कातरची असो आदेश आमदार दोतर चंद्रकांत शेटये हांणी संबंधीत खात्याचे अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो. ताचे उपरांत बायपास रस्त्याचेर कोसळिल्ले पालसण काडपाचे आनी धडा कातरपाचें काम सुरू जाल्लें. मात कांय दिसांनी संबंधीत कॉन्ट्रॅक्टरान पालसण काडपाचें आनी धडा कातरपाचें काम सोडून दिल्लें. फाटल्या सुमार 4 म्हयन्याच्यान हे काम बंद आशिल्लें. पालसण कोसळिल्ल्या वाठारांतली एक लेन येरादारी खातीर बंद केल्ली. फाटल्या सुमार 4 म्हयन्या पासून ही लेन येरादारी खातीर बंद आसा. आतां बायपास रस्त्या कुशीक कोसळिल्ले पालसण काडपाचे आनी थंय आशिल्ली धोकादायक धडा कातरपाचें काम हातांत घेतिल्ल्यान लोकांनी समाधान उक्तायलां. हे काम पुराय जातकीच येरादारी खातीर बंद आशिल्ली एके वटेनची लेन येरादारी खातीर उक्ती जावपाची आस्त आसा. आतां पळोवचें पडटलें हे काम केन्ना पुराय जाता आनी हो बायपास रस्तो पुरायपणान येरादारीक केन्ना उक्तो जाता तें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम. आमदार विजय सरदेसाय हांणी अधिकाऱ्यांसयत फातोर्डेच्या पोरण्या बाजारपेठ वाठाराची पळोवणी केली. हांगा दर वर्सा येवपी हुंवार येवचो न्हय ह्या खातीर गरजेची पावलां उबारपाक आमदारान WRDक निर्देश दिल्या. फातोर्डेच्या पोरण्या बाजारपेठ वाठाराक ऐतिहासीक फाटभूंय आसा. ह्या वाठारांत ऐतिहासीक मोलाच्यो जायत्यो सुवाती आसा. बेगीनूच हांगासर हेरिटेज वॉक सुरू करून हो वाठार आनीक सोबीत करतले अशें आमदार विजय सरदेसाय सांगता. ओल्ड मार्केटात स्थानीक लोक, कावन्सिलर, आदलो कावन्सिलर हे सगळ्यांनी म्हाका एक इश्यू सांगिल्लो म्हणटा फ्लडींग. हांगा सिदास आल्मस कपेल म्हणजे हाका हिस्टॉरीक इम्पोर्टन्स आसा आनी हांगा एक नोवेना जाता ती सारकी गोंयांत फामाद नोवेन. सो आतां थंय इश्यू आसा की लेवल सकयल आहा आनी थंय फ्लडींग जाता. उदक वचपाक वाट ना. सो आतां आमी पळयलें म्हणजे एक ऑल्टरनेट वाट बाय वीच उदक जें
सकले बाजारात आसा आनी चड करून होली स्पिरीट इगर्जेचे चर भोंवतणी आसा तें उदक ड्रेन आउट करून आमी हे नलान हाडटले हो एक इशू. दुसरें आमकां जे हांगाचे सिनियर सिटीजन आहा जे आनी पयलीं पळयलां तांणी सांगलां की मुंगलार जे जो काण आशिल्लो ताचें तोंड आहा तें जे भशेन आमी ड्रेज करनात वो डिसिल्ट करनात ते म्हणसर उदक हांगाच उरतलें हांगाच साठून उरतलें. सो ड्रेन आवट जावपा खातीर तेंय करपाक जाय ताजे खातीर आमी WID सांगिल्लें. तिसरें म्हणटा तो इशू आहा की एक हांवें संकल्पना केल्ली हांव मंत्री आसतना की आमी एक तिंटो ओल्ड मार्केट तिंटो प्रोजेक्ट तो त्या टायमार आमच्या कॅबिनेटान डिसिजन घेतलें की आमी हांगाची सगळी प्रायवेट प्रॉपर्टी वचून डिवेलप करतले एस्थेटिकली हे करतले आनी हेरिटेज वॉक्स सुरवात करपा खातीर कित्याक हांगा ऐतिहासीक इम्पॉर्टन्स आहा. इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स जी जाल्ली ती झांसी की राणीची हिस्ट्री आहा ताजे मागीर रोखडीच आमच्या गोंयान हे अपरायझींग जाल्लें. सो आमकां इतिहास व्हडलो आहा हो आमचो इतिहास आनी ताजे खातीर हेरिटेज वॉक्स जावपाक जाय आनी ताजे खातीर हो एरिया आमी डिवेलप करचे खातीर हे एसेंब्लीन काडटकर ट्युरिजम मिनिस्टरान एग्री जाल्लें की ताणें आमकां एक म्हळ्यार एक बिगिनींग एक ल्हान एक ताणें पयशे प्रोविजन केल्ले आहा. त्या पयशांनी तें जातलें हो ना तें म्हाका कळना पूण फर्स्ट जाय पडटलें म्हणटा तें सगळ्यांचें कोऑपरेशन म्हळ्यार चर्च कोमुनिदाद आनी शॉपकिपर्स हे जर सगळे बरोबर आयले सगळ्यांच्यो NOC आयल्यो जाल्यार हो प्रोजेक्ट आमी टेक ऑफ करूंक जाता. तांबा बस स्टँड टू ओल्ड मार्केट सर्कल आमी डिवेलप करतले. ताजो स्वामी विवेकानंद जो हांगा सालान आयिल्लो ते साल आनी स्वामी विवेकानंदाचे थंय येवप हे कॉमेमोरेट करपा खातीर हे आमी हेच प्रोजेक्टान डिवेलप करतले. सांखळे पालिकेन सांखळेकारां खातीर एक हेल्पलायन नंबर जारी केला. ह्या नंबराचेर घरांतलो कोयर कपडे आनी हेर कोयरा विशीं म्हायती दिल्या उपरांत पालिकेचे कामगार तो कोयर घरा कडेन येवन उबारतले. हे खातीर पालिका बारीकसो शुल्क आकारतली अशी माहिती सांखळे पालिकेची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी ह्या हेल्पलायन नंबराचें अनावरण जालें. आज सांखळी म्युनिसिपल कावन्सिलान एक स्वच्छ सर्वेक्षण हाचो इनिशिएटीव घेतला. सांखळीन खूब कडेन गार्बेजीस डंप केले वता किंवा गार्बेज खूब आसता ताजें कलेक्शन प्रॉब्लेम जाता ताज्या खातीर गार्बेज स्पेशली वेस्ट हेल्पलायन नंबर ग्रिवेन्सीस खातीर लॉन्च केला एट द हँड ऑफ ऑनरेबल CM सर. हांव सगळ्या सांखळी वासियां लागीं मागता नंबर तुमकां सगळे कडेन सर्क्युलर जातले. प्रत्येक वॉर्डांनी आमी ताचो डिस्प्ले करतले. सो तुमच्या कडेन जो कचरो एक्स्ट्रा जो डेली कलेक्ट जायना तो खंयच्या स्वरुपान आसूं शकता. टीव्ही ऑनरेबल CM म्हणटा तशें भरलेल्यो खुर्च्यो पासून कितें किंवा कपडे हो सगळो कचरो तुमी आमच्या हेल्पलायन नंबराचेर फोटो मारून धाडपाचो. आमी बारीकशे ताच्या खातीर शुल्क आकारतले आनी ताच्या खातीर QR कोड दितले ते तुमी पे करून आमचे जे म्युनिसिपलचे वर्कर्स आसा आनी गाडयो आसा ते तुमच्या घरा पर्यंत येतले आनी तो कचरो सगळ्यांना व्हरतले. आनी तरी तुमी जर रातचे खंय तुमी सपोज कोणी कचरे हॉटेलांतले उडयतना जर तुमकां दिसत जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी फक्त फोटो काडून तुमचें नांव आमी खंयच डिस्क्लोज करचें ना पण त्या गाडयेक कशें फायन पडटली कारण हांव ऑनरेबल CMन सांगला तशें त्या गाडयेचे नंबर सीज केले वयतले ती कंपनीचो खंयचो घाण पडटा तांकांय तांच्यांनी पेनल्टी दितले. सो सगळ्या सांखळी वासियां लागीं म्हाका हो जो हेल्पलायन दिला नंबर ताचो पुरेपूर वापर करून आमच्या ऑनरेबल CMचे जे स्वप्न आसा की सुंदर आनी स्वच्छ गोंय हाका हातभार लावचो आनी आमची सांखळी सुंदर दवरपाक तुमी बीन आमकां हातभार. कामुर्ली कम्युनिदादचो गांवकार नाशिल्ल्या व्यक्तीक म्युटेशना खातीर ना हरकत दाखलो दिल्ल्यान उत्तर गोंय कम्युनिदादचो आदलो प्रशासक दीपक वायगणकर हाका निलंबीत केला. दक्षता खात्यान हो आदेश जारी केला. कामुर्ले कम्युनिदाद गांवकर म्हणून नाशिल्लो अब्दुल रहमान लतीफ शेख ह्या मनशाक जमीन रुपांतर करपाक NOC दिल्ल्या कारणान तेन्नाचे कम्युनिदाद प्रशासक दीपक वायगणकर हांकां सस्पेंड केल्लेले आसा. 14 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा जवळपास 4,10,825 स्क्वेअर मीटर जागा ही रुपांतर करपाक NOC दिल्ली. तेन्नाचे जे प्रशासक असले दीपक वायगणकर हांच्यांनी अब्दुल रहमान लतीफ शेख ह्या मनशाक ही जमीन रुपांतर करपाक परमिशन दिल्ली NOC दिल्ली आणि म्हणून ह्या प्रकरणान दीपक वायगणकर हांकां सस्पेंड केल्लेले आसा. हे सगळे 4,10,825 स्क्वेअर मीटर जागा ही रुपांतर करपाक NOC दिला हे कळ्ळ्या उपरांत कम्युनिदादचे जे मेंबर जे असले तांच्यांनी पोलीस स्टेशनान कागाळ केली. मुख्यमंत्र्या पर्यंत ही गजाल पावयली आणि हालींच 2 ते 4 दिसां पयलीं दीपक वायगणकर यांनी ही जी NOC आहा ती रिवोक केल्ली. तरी आसतना तेंचेर कारवाई ही जाल्लेली आसा
आणि अब्दुल रहमान लतीफ शेख हो जो व्यक्ती आसा हो कम्युनाचो गांवकार नासतना सुद्धा एका जमीन रुपांतर करपाक जी NOC दिल्ली त्या खातीर दीपक वांयगणकर हांकां सस्पेंड केल्लेले आसा. अश्योच अपडेटी खातीर पळयत रावत गोमंतक TV. गोंय पुलीस खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन काणकोणच्या एका तरणाट्याक 5 लाखाची तोपी घातल्या. ह्या प्रकरणात काणकोण पुलिसांनी पर्ये 70च्या रामेश्वर मांद्रेकराक अटक केल्या. ह्या प्रकरणातलो मुखेल दुबावीत काणकोणचोच रवीन भंडारी आड गुन्यांव नोंद जाला. सद्याक तो फरार आसा, मात पोलीस ताचो सोद घेतात. राज्यात कॅश फॉर जॉबाची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. आता अशेंच एक प्रकरण काणकोणा उक्ताडार आयला. गोंय पुलिशेंत नोकरी दिता म्हणून सांगून काणकोणच्या कृष्णा नायक ह्या तरणाट्याक 5 लाखांची तोपी पडल्या. 2020 ह्या वर्सा पोळे काणकोणच्या रवीन भंडारीन कृष्णा नायकाक पुलिशेंत नोकरी दिता म्हणून आश्वासन दीत 5 लाख घेतिल्ले. रवीन भंडारीन रामेश्वर मांद्रेकराक 5 लाख दिवपाक म्हणून घेतिल्ले. रवीन भंडारीन रामेश्वर हो एका सरकारी कर्मचारी आनी एका राजकारण्याचो ड्रायव्हर म्हणून सांगिल्ले. 5 लाख दिवन वर्स जाले तरी नोकरेचो पत्तो ना म्हणून कृष्णा नायकान काणकोण पुलिशेंत कागाळ केली. कागाळ केले उपरांत पुलिसांनी पर्ये 70च्या रामेश्वर मांद्रेकराक अटक केली. रवीन भंडारी आड गुन्यांव नोंद केल्या. सध्या तो फरार आसा. पुलीस ताचो सोद घेतात. 2021 काणकोणचे कृष्णा नायक हेणे काणकोण पुलिसांनी कागाळ केल्ले की सरकारी जॉब दिता म्हणून ताका रामेश्वर मांद्रेकर ह्या मनशान 5 लाख घेतलेले. त्यानंतर काणकोण पुलीस जे रामेश्वराच्या घरा कडेन वचून येयले 3दा, पूण तो मेळ्ळो नाशिल्लो, पुलिसाच्या हाती लागनाशिल्लो. आतां जेन्ना CMन स्टेटमेंट काडलो की सरकारी जॉब दिता म्हणून कोण अशें पयची तांचेर कडक कारवाय जावची म्हणून काणकोण पुलिसांचे पथक वचून ताका तेजेर वॉच दवरून ताका तेजे घरा कडल्यान धरून हाडला. राती ताका अरेस्ट केल्ले आसा. सोर्सां कडल्यान अशें इन्फॉर्मेशन आसा की हितून भितर आनीक लोकल मनीस इन्वॉल्व आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करून दिवपाक आनी हेजेरय चार्जीस लायिल्ले आसात आनी हेजी चवकशी चालू आसा. काणकोण पुलीस फुडलो तपास करता. गोमंतक TV खातीर काणकोणच्यान भवेश करता. जॉब स्कॅम प्रकरणात धरल्यात ती बारीक नुस्ती हाचे फाटल्यान व्हड मनशाचो हात आसा. आतां मेरेन आयल्यात त्यो बारीक केसी आनी हाचे परस आनीकूय केसी येवपाची शक्यताय आसा अशें कॅप्टन विरियाटोचें म्हणणें. ह्या जॉब स्कॅम प्रकरणात CBI वरवीं चवकशी जावपाक जाय अशी मागणी दक्षिण गोंयचो खासदार विरियाटो फर्नांडिसान केल्या. थोड्यांक अरेस्ट केल्या. दे आर द स्मॉल फ्राय. हाचे फाटल्यान बरे व्हडले कितें म्हणटा ते इसवण आनी मोडशे आसा तांकां धरपाक जाय. दीस केस हॅज टू बी हँडेड ओवर टू CBI. हे आमचो डिमांड. ऑल्टरनेटिवली एक रिटायर्ड जज should be appointed to examine this entire thing. कित्याक हे तेच बायल 1-2 बायलोंक धरले आनी कोणाक धरला थंय एंड जायना. हें दीस इज अक्रॉस गोवा. केसी आयल्यात त्यो थोडी आनी कितल्या लोकांक प्रॉमिस केल्ले. हांव सांगता, हांव जाणो वास्कोची एकटो कोण एजंट आसा खंय गव्हर्मेंट ऑफिसर, ही इज ऑल्सो इनवॉल्ड. आतां ही खरी खबर ना खबर ती द इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी शूड इन्क्वायर. जे गरीब लोक, डिझर्विंग लोक, आवय बापूय कश्ट काडून लोन काडून भुरग्यांक शिकयता, थोड्यांक ट्युशन दिता, ट्रेनिंग दिता ओवर एंड अबव दी कॉलेज ऑर वॉट एवर एड्युकेशन, आनी तांकां मागीर जॉब मेळना बिकॉज दे कांट पे ब्राइब. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन.
पारुल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.